बट दुसरे वटेंतल्यान हांव पळयतां जेंच्या कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा ज्या लोकां कडल्यान की लोकांक जेंकां समजता आनी सोशल मिडिया प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर जे लोक बरेचशे जाण उलयतात जे प्रत्येक फावटी लॉकडावनची मागणी करतात वेगवेगळ्यो गजालींची मागणी करतात खरेंच त्या गोश्टींचें ते पालन करता काय कितें हाजोय विचार म्हाका दिसता करपाक जाय. सांगप खूब सोंपें आसा. आमी पळयता की जे वेगवेगळ्यो गजाली आज वेगवेगळ्या जाणांनी म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली सांगल्या आसतल्यो एडवायज केल्या आसतल्यो बट राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून हांव सगळ्या लोकांची जबाबदारी मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत म्हाजेर आसा. त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून सगळें दिवपाची म्हणजे हॉस्पिटल पासून ते ऑक्सिजन पर्यंत ही जबाबदारी एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी पुराय टीम म्हणजे हॉस्पिटलाच्या बाबतींत काम करता आसतना पुराय मेडिकल टीम थंय काम करता. डिजास्टरच्या बाबतींत काम करता आसतना डिजास्टर मॅनेजमेंटाची पुराय टीम काम करता आनी इवन दो होम डिपार्टमेंटाची पुराय टीम म्हणजे आमी कोवीड कर्फ्यू लायल्या उपरांतूय बी लोकांक जेंकां गरज ना त्या लोकांक जर आमी भायर सरूं नाका म्हटलें आसत जाल्यारूय बी म्हाका दिसता लोक भायर सरता. ऑन एन एवरेज जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हार्डली 25% लोकांक हे डेली भायर सरचें पडटा. हाज्या वयर लोकांक घरा भायर सरचें पडना. म्हणजे हांव एवरेज कित्याक सांगता 60 आनी एबाव ह्या लोकांक घरा भायर सरपाची कसलीच गरज नासता. तशें पळोवंक वचत जाल्यार बिलो 25 एज ग्रूप ह्या एज ग्रुपा खातीर आज एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट बंद आसा. ह्या एज ग्रुपांतले मॅक्झिमम लोक हे घरातूच रावूंक शकता. बट ह्या एज ग्रुपांतले काही लोक आमकां भायर अननेसेसरी कांयच काम नासतना भायर भोंवता आसतना दिसता आनी द एज ग्रूप बिटवीन 45 to 60 ह्याच एज ग्रुपांतले लोक हांकां खंय तरी कामा निमित्तान भायर सरपाक 50% लोकांक हितूंतल्या फक्त कामा निमित्तान भायर सरचें पडटा. बट सरकारान कितलेय फावटी सांगूनूय बी लोक आपल्या परीत आयकना. लोक मोठ्या प्रमाणात अजुनूय बी म्हणजे काळजी जी घेवपाक जाय स्वताच्या फॅमिलीची ती काळजी लोक आयजूय बी घेयना. म्हणून तर आमकां पुलिसांच्या म्हणजे लाठीचो वापर करचो पडलो हें म्हणपाक म्हाका खूब खूब वायटूय दिसता. आनी त्याच बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की लॉ एनफोर्समेंट करपा खातीर कायदो लोकांक सांगपा खातीर आमकां तेजी गरज भासली हें म्हाका तितकेंच वायट दिसता. लोकांनी जर आपुणून कायद्याचें पालन केल्लें जाल्यार निश्चितच म्हणजे आयज म्हाका दिसता की ज्या प्रमाणांत आमकां पॉझिटिविटी रेट 51% गेला तो 51% वयचो नासलो. सगळें खापर सरकाराच्या माथ्यार मारच्या येवजी थोडीशी जबाबदारी ही प्रत्येक मनशान आपुणूय घेवची. म्हणून हांव परतूय सांगता की प्रत्येक जाणान हांगासर जे जे गोंयकार आसात म्हजे भाव आनी भयणी तांच्यांनी बी म्हणजे सरकाराचेर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता आसतना आपली जबाबदारी कितें आसा हें पळोवन तितकेंच वागप गरजेचें आसा की पब्लीक प्लेसीचेर वयता आसतना आपूण खंय चुकता. आपूण खऱ्याच बाबतींत म्हणजे आयजूय पळयता आमी जर नुस्तें दिसलें आनी बाजार दिसलो जाल्यार थंयसर घालून घेता तेन्ना सोशल डिस्टन्सींग आनी मास्क हाजो कोणूच विचार करिना. म्हणून आमकां लॉ एनफोर्समेंट पुलिसांच्या मार्फत करचो पडपाक लागलेलो आसा. आयज